This is Good Friday. Today is Good Friday. This is the process of Good Friday. हे कुर्साचे लाकूड ताचेर संवसाराचो सोडवून दारून कोळा आमचो जबाब येयात ताका नमस्कार करूया. हे कुर्साचे लाकूड ताचेर संवसाराचो सोडवून दारून कोळा हे कुर्साचे लाकूड ताचेर संवसाराचो सोडवून दारून कोळा आता खुर्साची पुजून आसतली उमाव घेतल्या वॉलंटियर्स कोण आसप आनी मदत करची आनी ओळीन येवन ओळीन वचचे. तर तुमी अशेच आसात वॉलंटियर्स आसात तांचे आयकात.
देखून तुम्हें मुझे हावे तू काळजीतली बार काळी देखून तुवे तोया केलोय खुरीस तुझ्या सोडून देखून तुवे शिरको आणि पिती मिसळून माझी तान भागवली आणि तुझ्या सोंदराचे कोडवळ निष्ठुरा भाल्यानी टोपून उठे केलं हावे तुझे पासून इजिप्तातल्या मालगड्या पुत्रा दिलेले मोर देखून तू माका दिताय मारच्या हावे पारोराया आणि ताचे पोरचे तांब्या दोर्यान बुडले तुका इजिप्तातली भार काळी देखून तुवे माका घुरसार मारच्या सासोदगींच्या आणि इस्तिबांच्या हातान बांधून आमच्या जीविताचे समर्पण आम्ही ताका करूया. जेजूक म्हणलें, सायबा आमकां मागणें करूंक शिकय. आनी जेजून सोबीत सुंदर मागणें आमकां चड एकल्याक शिकयलेलें आसा. आपल्या बापाची खोशी ताका आर्गां दिवंक दिन वासूंक आनी
आमच्या गरजां पासत बापा लागीं मागूंक ताणें आमकां शिकयलां. हेच आमच्या सोमयाची आज्ञा मनान धरून आमी सगळीं आमचे हात जोडुया आनी ताणें शिकयलेले मागणे आमी सगळीं सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपरो गिराणी जायच आमकां दी, हेच चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें बगोस ताळणेक पडोवन दिव नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोवसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरिकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्तान तुजी कूड आनी रगत आमी सिवूंक वेताव. ती आमचेर जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमचे आत्म्यांक तशेंच कुडीक आनी वखद मेळूं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो जेजू जिव्या देवाचो पूत आमच्या पातका पासत आयज खुर्सार आपले रगत वारयता, आपलो प्राण दिता. आमकां पातकांतली सोडोवचे पासत स्वर्गीचे राज जोडून घेवचे पासत ह्या जेजूचेर बावर दवरून ताचे जेवणां गायल्याव ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका कळ्ळी, तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
सेवेचे तुझे राखो मानोरणी सोरी सोडू सगळ्यांचो जालोय जागो मोर सोडली सेवा रक्ताची वस्त्रानेसू गाड्यांचो मुकुट घालू तुळसायल्या चोळती वोत्राया जेजू तूं आमचो राजा रक्ताची वस्त्रां न्हेसू गाड्यांचो मुकुट घालू तुळसायल्या चोळती वोत्राया जेजू तूं आमचो राजा जीवच्या कष्टाचो दीस आणि आमचे सरुनेचो दीस जेजू आमचे पासून मेला आता पासून आमचो कोण तरी गेला आमकां उणें जाला आमचे कोस आपणाचेर घेतात ते दूख आमी पाळूंक जाय आता पासून आमी शांत आसूंक जाय उलोवंक फावना मागणी करूंक जाय पूण सहन भक्तीन वांटूंक जाय कालचे कोविडीतले पयशे आसले निमेल्या ब्रेस्तारचे 14,639 रुपया हांव देव बरें करूं म्हणटा जे लोक आयले पासाची तयारी करूंक ग्रावंडाची तयारी करूंक खुर्च्यो घालूंक साफसफाई करूंक आनी जायती मदत केल्या तांकां सगळ्यांक आमी काल सांगता देव बरें करूं म्हणटा आतां शर्मो जाल्या उपरांत पुरसांव आसतले तुमकां सांगले भाशेन आचारसंहिता आसा आनी आमी सगळे नियम पाळून आमचे पुरसांव बाजारांतसून सार्वजनीक ठिकाणी काडूंक जाय आनी त्या पासून तुमची मदत आदार आसोंक जाय तर जे कोण वॉलंटियर्स आसात अशर्स आसात तुमकां मार्गदर्शन करतले तांचे तुमी आयकात जे कोण इमाम आसात आतां फादर शर्मो दितनाच तुमी तुमची ओपमूस घालून तयारी करूंक जाय आनी शर्मो जाल्या उपरांत पुरसांव आसतले उगड्याच दरात येतल्या आयताराक डिवायन मर्सीचे फेस्त आसा आनी कुमारमाट हे सुवातेक डिवायन मर्सीचे कपेल आसा आनी ताचे फेस्त आसतले 7 तारखेक सांजे 5 वाजता आनी ताची नवेनां आसा आयज सुरू जाल्यात तर हे नवेन दनपारां 3 वाजता आसतले तुमी वचून हे नवेनांत भाग घेवंक जाय आनी मागोवंक जाय ही जण आसा ते कपेलाच्या फेस्ताची तयारी उगडास दरात डिवायन मर्सी कुमारमाट कपेलान नवेन आसतले दनपारचे 3 वाजता आनी फेस्त आसतले 7 तारखेक इस्टर रातीचे मीस 11:30 वाजता आसतले 11:30 आनी दुसरे दिसा सकाळचे मीस आसतले आयतारचे मीस इस्टरचे 8 वाजता आमी वर्सा प्रमाणे ह्या दिसांनी इस्टर जाल्या उपरांत घरा बेजिमेत करतले इस्टर हाऊस ब्लेसिंग ते 2 तारखेक 3 तारखेक आनी 5 तारखेक आसतले 4 तारखेक आसचेना 2 तारखेक एप्रिलचे सकाळी 9:15 वाजता 8:45 AM आमी सुरू करतले 2 तारखेक एप्रिलचे आमी सुरू करतले सकाळी 9:15 वाजता दांडी वाडो फादर आसतले फादर रेगन आनी फादर ऑल्बिन दुसरो वाडो आसतलो कुंभारमाट 2 तारखेक 9:15 वाजता फादर फ्रँकलिन बेजिमेत करतलो घरा
हे 2 तारखेचे. 3 तारखेक भाट वाडो 8:45 वाजता फादर फ्रँकलिन घराबेजी मत करतलो. बाजार वाडो 3 तारखेक 8:45 वाजता फादर रेगन घराबेजी मत करतलो. आणि 3 तारखेक चिवला वाडो फादर ऑल्बिन घराबेजी मत करतलो. तसेच 4 तारखेक उडासदरात ब्रदर विल्सन गोन्साल्वीस आमचे मध्ये आता असलो. ताचे ऑर्डिनेशन आसा, पाद्रीपण आसा. 4 तारखेक तुमकां सगळ्यांक आपोवणी आसा. तर ते दिसा घरा बेजिम्यांत जावची नात, हो कार्यक्रम आसचो ना. 5 तारखेक आसतलो. 5 तारखेक सकाळी 8:45 वाजता रेवतळे वाडो फादर ऑल्विन आनी फादर रेगन आसतले. आणि 5 तारखेक 8:45 वाजता मिरा आणि मांडवीचो वाडो फादर फ्रँकलिन करतलो. उडासदरात पॅरिश कावन्सील मेंबर आमच्या सांगाता आसोंक जाय. कित्याक ते दिसा आमी घरा बेजिमात करता. आमकां घरा खबर नासतली केन्ना केन्ना चुकतली. जेजूच्या बागेवन मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आम्हा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलाय. कोनवाळेन तुवें आमकां दिलोलें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटान वांटो घेवन तुजी खरी भोक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी चाल सदांच तुका मानता तशी मानून हाडूंक आमकां कृपा दी. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सगळीं बसात. जर कोणे म्हजेर आरोप केलो, पोलीस आयले, चोरी केली हाणे मारामारी केली, हाणे कोणाचो खून केलो, हाणे बलात्कार केलो आणि पोलीस आयले आणि काय करिनासतना हातकडी घाली जाल्यार तो मनीस आणि ताची घरची कितें करतली? तुम्ही कितें करतल्यात? कितें करतल्यात का ना करूच्यात? जायती जाणां आमचे मदली हाका फोन लाय, ताका फोन लाय, कोण वळखीचो आसा, मंत्री, संत्री, आमदार, पाद्री, बिशप वळखीचो आसा जाल्यार, आणि आमचे हांवें कशी चूक करूंक ना व म्हज्या घरच्यान कशी चूक करूंक ना हाचे पोस्टीकरण जावं सोशल मिडियाचेर जावं बोब मारून जावं आरड मारून जावं आमी जण एकली दिता हो जावन आसा आमचो स्वभाव. साहजीक जावन आसा हे. कित्याक आमचेर कोणें अन्याय केलेलो आमकां केदीच आवडना. खोटे बगलाटां घातलेली कोणाकूच केन्नाच आवडना. पूण मोगाच्या भाव भयणांनो, संवसाराच्या इतिहासान 2024 साला पयले असो एक पिसो आयलो. पिसो जाचेर बोगलाटां घातली, आरोप केले, बारादी खुरीस घालो, काट्याचो मुकुट घालो, खुर्सार दोगा चोरामध्ये टांगयलो, तोंडांतल्यान एकूय उतर काडूंक ना.
आणि पॉन्शियस पायलट ताका विचारता, तू म्हजे लागीं उलय नाय, तुका सोडूंक आनी तुका मरणाचे फॉर्मॉन मारूंक म्हाका अधिकार आसा म्हूण तू नकळोय. जेजू म्हणटा, ही पदवी तुका वयरसान दिवंक नसलोली जाल्यार तुका म्हजेर कांयच अधिकार आसचो नसलो. जेजू मोगाच्या भाव भयणांनो, आपले वर आयलोले सगळे ताणें सोंसले, कित्याक एका पिश्यापणाक लागून. आनी आयज घडयेक ह्या थोड्याच वेळान जेदो झाड बायबल बरयलेलो आसा ताच्या दुप्पट हांव जेजू पिसो कसो आसा हे आज तुमकां पटोवन दितलो. आनी मीस जाल्या उपरांत तुमी म्हाका म्हणटले खरेंच पिसो आसलो. जेजूचे पयले पिशेपण मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजू स्वर्गार आसलो, देवाचो पूत तो, वैभवान असले, सगळे सुख सुविधा सगळे ताचे लागीं स्वर्गीच्या राजान सगळी पावर असली. ही वॉज ओमनिपोटंट, ही वॉज ऑल पॉवरफुल. फकत तुझ्या आणि म्हज्या मोगा पासत पिशा भाशेन स्वर्गाचे वैभव सोडून गायीच्या गोट्यान, गरिबांमध्ये, गोरवांमध्ये, जनावरांमध्ये, तुझ्या आणि म्हज्या पातक्यामध्ये जल्माक येता. हे सगळ्यान व्हडले पिशेपण जेजू ह्या संवसारान करता. पण आमी जण एकली शाणी, कोण आमचे मदलो वचून गायीच्या गोट्यान, आतापासून सरकारी हॉस्पिटलान वचूंक भियेतात. कित्याक आमी शाणी, आमकां बरे पॉश हॉस्पिटल लागता. ताचे सांगता म्हजी माय आनी कोण तरी घरची सोयऱ्या दायऱ्या त्या चेडवाक लागतात त्या कश्टाच्या वेळार. पूण हो जेजू देवाची येवजण पिशा भाशेन मानून घेवन आमचे पासत ह्या पृथ्वीचेर येता, गायीच्या गोट्यान जल्म घेता. आनी आयल्या उपरांत मोगाच्या भाव भयणांनो, कित्या पासत ह्यो पिसो ह्या संवसारांत येता? ताका सगळो जग आनी ही मनशां देवाची रोसना बदलूची आसली. पातकाचे बोक्सण दिवन
Thank you.